पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंडेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजी ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचें अर्थकारण, गोंयचें समाजकारण, गोंयचें राजकारण, गोंयकारांची इशू, गोंयकारांचें एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर जो स्वता सरकारान आसा तो म्हणटात की समज एसएसजीचे जे भुरगे आसा 285 तांकां समज 8 दिसा भितर रेगुलरायज करिना जाल्यार तो रस्त्यार येतलो. भुरगे आसात एससीजी भितर आज कितली वर्स जाली ते तशेंच आसात. एससीजीचे भुरगे हरशीं 5 वर्सां जाल्या परत फिक्स करतात आनी तांकां रेगुलर तुज्या स्केल बी तांकां वाडून तांकां गव्हर्मेंट पेमेंट जाता. पण आज कमीत कमी 8-9 वर्सां जालीं जे एसएसजी 285 जे भुरगे आहात अजून पासून फिक्स जायना आनी रेगुलर जायना. आज हांवें सडेतोड आज हांवें चीफ मिनिस्टर उलयला कारण चीफ मिनिस्टरूय बरो ना तरी पासून हांवें प्रेशर घातला की हे भुरगे जे आहात ते रेगुलर जावपाक जाय आनी समज ह्या 8 दिसां भितर जायना त्या भुरग्यां बरोबर हांव आसतलो. पण 8 दिसां भितर हे भुरगे ते एससीजी भितर रेगुलर जावपाक जाय आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता अजून पासून सांगला ताका की आमची बेगींतल्यान बेगीन ऑर्डर काडची कारण तो सगळ्या कामां भितर फास्ट आसा. आज मरणाक झूज दिवन तो काम करता गोंयच्या खातीर हो आनी तुमी पळयतात. त्या झूज वयल्यानच हे ज्या भुरग्यांचे आहात ते ताणें आशिर्वाद घेवचे आनी ह्या भुरग्यांकूय ताणें रेगुलर करचें अशें तेजे कडेन मागून आयला हांव. ना जाल्यार ह्या भुरग्यां बरोबर हांवूय रस्त्यार पावतलो. 285 ताका दिसता हांवें रिजायन जावच्या रिजायनूय जातलो कोणा चीफ मिनिस्टर दिसता जाल्यार त्या भुरग्यांक रेगुलायज करचें. तू गव्हर्नमेंट अरे गव्हर्नमेंट हा म्हाज्या हातान ना न्ही तेज्या हातान हा तें चीफ मिनिस्टराच्या हातान. म्हणून ताका रिक्वेस्ट केला की ते जावचे भुरगे कारण त्या भुरग्यांचे हाल म्हाज्यान आनी पळोवपा जायना कारण आमी सकयल्यान वयर आयिल्ले लोक. ना जाल्यार त्या भुरग्यां बरोबर हांव रस्त्यार आसतलो. रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज स्ट्रक्चर ह्या कायद्या खाला ज्या प्रायवेट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरार रेग्युलरायज करपा खातीर एप्लिकेशनां येयल्ली त्या पयले लॉटांतली जी एप्लिकेशनां आसली ती स्क्रुटिनी करून रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेन काल त्या सगळ्या एप्लिकेशन धारकांक जी आसा ती सनदी तांच्यो वाटल्यो. जवळजवळ नॉर्थ गोवान 3290 सुमार, साऊथ गोवान 4200 सुमार. सो जवळजवळ 7,500 रुपया एप्लिकेशन आशिल्ली. 7,500 जितली गव्हर्मेंट लँडान आसा जितली कुमुदादीन आसा ती सगळी डिस्पोज भायर काडिल्ली आसा, रिजेक्ट केल्ली आसा. जितली एग्रीकल्चर लँडान आसा जितली खाजनान आसा CRZन आसा ती रिजेक्ट केल्ली आसा. जी आमची केसीस आसा वेर लँड इज अवेलेबल एंड इज बिल्ड अ हाऊस दॅट वी आर डुईंग. केसीस नाव वीच वील बी रिफर्ड पळय आमी टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगा कडेन मिटींग घेतिल्ली आसा. सो केसीस वेर लँड कम्स अंडर 16B that particular where orchard land is come त्या orchard लँडा खातीर ज्यो फायली आतां आसा पेंडींग त्यो फायली विल बी रिफर्ड टू टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग फॉर देअर व्ह्यूज. पयले तांच्या कडल्यान सर्वे नंबरा प्रमाणे आमीच जोनींग घेतले. जितले सेटलमेंट आसात केसीस लँड त्या सेटलमेंट लँडान आसा तितले तांच्यो केसी आमी क्लियर करतले. सेटलमेंटान ना आनी ऑर्चर्ड समज आसा इट वील एट्रॅक्ट 16B फॉर वीच द फायल्स वील बी सेंड फ्रॉम रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टू TCP फॉर गेटिंग देअर व्ह्यूज ऑन द फायल आणि तांचे विचार मेळटकीर फुडले क्लियरन्सीस जातले. जी ना वी हॅव काउंट रँडमली फ्रॉम ऑल तालुकाज. सो रँडमली ऑल तालुकाज मोस्टली आर कवर्ड आणि जसे आता फुडें येतले त्या प्रमाणे तालुका लेवलाचेर डिस्ट्रिब्युशन जातलें. After 1.5 years, Goa Urban Cooperative Bank have got the elected board of directors. Dr. Anil Gawnekar elected as the chairman of Goa Urban Cooperative Bank and Sandeep Khandeparkar as vice chairman. They both has been elected unopposed. म्हजें नांव हेमंत घाटकर, हांव गोवा अर्बन कॉपरेटीव बँक MD. आज हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टराचे ऑफिस बेरराचें इलेक्शन जालें. इलेक्शन जाल्यार 1.5 वर्स जाल्लें पूण ऑफिस बेरर्स म्हणजे चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन इलेक्शन जावन आशिल्लें तें आज घडून आयलें आनी दोनूय पोस्ट अनअपोज निवडून आयले. त्यामुळे आयच्यान खरी बँकेची पॉलिसी सुरू जातल्यो आनी त्यामुळे आतां म्हाकाय बरें दिसता हें पळोवपाक. 1.5 वर्सां नंतर हाका एक सुसूत्रता आयली. अनअपोज आयले. हांव चेअरमॅन जालो, डॉक्टर अनिल गावडेकर आनी वायस चेअरमॅन आमचो संदीप खांडेपारकार आनी अनअपोज आयले. 8 आमी 9 लोक आशिल्ले आनी दुसऱ्यांनी कोणें नॉमिनेशन भरलें ना. सो दोगूय अनअपोज आशिल्ले. एक आमची कितें आहा की आमची NPA मातशी चडलेली आहा ती मातशी करेक्ट जावंक जाय. 21% पावल्या ती करेक्ट जावंक जाय. स्टाफ रिक्रुटमेंट करूंक जाय आनी स्टाफाचो सेटलमेंट करूंक जाय. हें आमचें उरलां सद्या. पर्ये मतदारसंघातल्या ठाणे डोंबिवली पंचायत वाठारात
मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स आणि मल्टीपर्पज हॉलाचे उक्तावण पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, पोरयेचे आमदार प्रताप सिंग राणे आणि GSRTC चेअरमॅन दीपक पाऊसकर यांच्या हस्तुकी झाले. दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी शिरोडा गाव पंचवडी सिंगाई रेडी आसा हे भाशेन कशें करतात हे काम नाही सो कामां जायत आसा आनी फुडाराकूय जातली. आमी तितून राजकारण करपाक जायना, हांव तशी समजणी घेता आनी कोण बरें काम करता जाल्यार तमनाय करपाक जाय. तेन्ना एक उर्बा येता. तुमचे सरपंच बरें काम करतात, तुमच्या पंचायतींनी बरें काम करतात, तुमच्या आदले सरपंचान हो कोण मेंबर आसले तुमच्या आमदारान वा राण्यान इतलो इंट्रस्ट केला म्हणून हो आज येदो व्हडलो प्रकल्प हांगा येवपाक पावलो. आमी सरपंचांनी प्रयत्न केली, जिल्हा परिषद जे कोण मेंबर इलेक्ट जातात तेणी प्रयत्न केली आणि ती प्रयत्न करी सफल कशी जातली. तुम्ही सगळ्यांनी हातभार घातले, तुम्ही सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्यारूच आमी घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. हांगासर एक इश्यू जालो. इश्यू म्हणल्यार एक ट्युरिस्ट बस हांगासर येवन रांदताली तेणी रांदूंक स्टार्ट केल्लें तेन्नाच पुलीस आयले आनी पुलिसीन ती गाडी आतां फातोड्डा पुलीस स्टेशनार वयल्या. पूण हांगासर दिसता ग्रीन पीस तशेंच कांय जेवण तांणी कलेक्टराच्या ऑपोजीट उडयलेलें आसा. किधर से आया तुम? किधर से आया? कर्नाटका से आया. और इधर क्या इधर पकाता है? इधर सामने पकाता है कलेक्टर के सामने. हाँ इधर इसके सामने पकाता है इधर. हाँ तुम्हारा आपको मालूम नहीं इधर पकाते है तुम ये गोवा में? हाँ तुम ड्राइवर है? तुम्हारा गांव में ऐसा करता है? तुम्हारा गांव में ऐसा करता है? तुम्हारा गांव में ऐसा करता है सर? तुम्हारे गांव में ऐसा करता है कलेक्टर के सामने पकाता है? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ರಿಯಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. व्हाट यू डोंट नो? दिस इज कलेक्टर ऑफिस. कलेक्टर के सामने पकाता है? नहीं सर मालूम नहीं सर. नहीं मालूम है सर. माफ करो साहब एक बार सर रिक्वेस्ट करते सर 10 बजे खाना नाही साहब मला रिक्वेस्ट करते. अरे पुलिस आगे चोयता आई सर आम भायर आयला नाम घेटी रायले तांकां सांगले आमी कितें सांगलें भितर हांगा रावनाका म्हणून. मागीर आनी भायल्यान थिंग रांदून कितें करपा आतां? भायर सर आमकां अलावड ना भायर तांकां खावपाक. तुमकां अलावड ना न्हू? बरें आसा तर. चिरे काडटाले लोक मागीर रेल्वेचे धंद्यान आसा ट्रक ड्रायव्हर्स ते सगळे विजयाक मेळ्ळे. ते म्हणटात की तांकां कंबायन डिपार्टमेंट खूब त्रास करता. विजयान तांकां तेजी एश्युरन्स दिला. विजय म्हणटा की जे GPS आसा ताका 1 वर्साचें रजिस्ट्रेशन दिवचें म्हणून आनी मागीर तेजे उपाय पळोवचो. हे सगळे बारीक धंद्यान इनवॉल्ड आसा. चिरे काडपाचे, वडी काडपाची, रेंव करपाची. आतां गोंयांत एक आमचें वैशिश्ट म्हणल्यार युनिकनेस ऑफ गोवा इज अवर कम्युनिदाद. कम्युनिदाद जमीन जी टेनन्सी क्लॉज धाडटा तातूंत चिरे काडूंक गेलो जाल्यार तातूंत केन्ना तुका एडमिनिस्ट्रेटीव कम्युनिदाद परमिशन दिवंक शकना. सो तांकां आतां GPS लायला. GPSान तांकां ट्रॅकिंग जाता. पूण तांकां जर रॉयल्टी फारीक करतले ट्रान्सपोर्ट ट्रक ओनर ट्रान्सपोर्टर इनवॉल्ड इन द बिजनेस सगळे. पूण मायन्स डिपार्टमेंटा कडच्यान भरपूर हॅरेसमेंट सर. आनी तांकां तांची स्थिती अशी पाविल्ली आहा की तांचें पोट कशें तांणी भरप हाजें उत्तर कोणाच्यान तांकां दिवंक जायना इफ दीस मेकॅनिजम्स आर पूट इन प्लेस. सो आमचो एक आमी दोगूय जाण हांव बाबू आनी आमचो संतोश सावंत आमी वचून मुख्यमंत्र्या कडेन एक आमी रिक्वेस्ट केलो की हें GPS एक्झॅम्पशन 1 वर्सा खातीर दिवचें. रॉयल्टी परमिशन मेळपाक ना. मायनर मिनरलाची पॉलिसी जावंक जाय ही सरकाराची तयार ना रे.
GPS पयलें कशें लायता तूं पयलीं तें कर मागीर GPS लाय सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन डिमांड केला इलिगॅलिटी कांय जावचें ना जे सगळे आहा ते गोंयकार ते धंदे करपी आनी तांचे म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक पिळगी सेकंड पिळगी तेच धंद्यान आशिल्ली सो तांणी करप कितें जालें Goa Sarva Shiksha Abhiyan Teacher Association demanded government to observe them in Education Department on regular services. Their demand is pending from last 2 years. They gave memorandum to all MPs MLA. They requested to fulfill their demand before Code of Conduct. गेली 8 वर्सां जाली ते ह्या सर्विसेन आसा कंटिन्युअस सर्वीस आसता तुमकां खबर आसतलें की सर्व शिक्षा अभियान ही जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा त्याच्या अंडर तांकां पयलीं घेतलेलें आणि तेच स्कीम आता समग्र शिक्षा अभियान म्हणून आता कार्यरत आताच्यान जाल्ली आसा ह्या भुरग्यांचो डिमांड आसा की बाबा इतली वर्सां जी 8 वर्सां सर्वीस जाल्या खंय तरी 8 वर्सां सर्वीस जाली त्यांची जे टिचर्स म्हणून जरी जे असले जाल्यार त्यांचं पेमेंट जर पळयत जाल्यार तांकां फक्त 16,000 त्यांच्या हातान मेळटा तो सुद्दां फायट करून करून त्यांनी मेळयल्लो आसा आता विषय इतलोच जाता की इतल्या वर्सां सर्वीस करून आता फुडें तेंचें कितें फुडें एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आता त्यांची सर्वीस रेग्युलरायज जातली का ना हो क्वेश्चन मार्क हेंचो डिमांड आसा की तांकां सर्विसेस रेग्युलरायज करचे आणि त्यांचो हक्क आसा तो तांकां मेळचो अशें म्हणून गेल्ली 2 वर्सां आमी आतां सीएमा कडेन मागणी करता गोंयच्या सरकारा कडेन मागणी करता की बाबा आमी गोंयच्या गव्हर्मेंट मिडल हायस्कुलान किंवा हायस्कुलान शिकयतात आमी गोंयचे भुरगे आसा तेन्ना आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आमकां ऑब्जर्व करून घेवचें आमचे कडेन रिक्वायर्ड जे क्वॉलिफिकेशन आसा ते आसा आमचे कडेन एक्सपिरियन्स आसा बाकीच्या टिचरां सारको तेन्ना म्हजें मागणें आसा की सीएमान हाचेर लक्ष घालचें आमकां टिचर जावन रस्त्यार देंवपाची पाळी आमचेर येवची न्ही बालेवाडी पुणे हांगासर खेलो इंडिया हे कॉम्पिटिशनान गोंयचे भुरगे पार्टिसिपेट जावन गोंया खातीर 17 मेडल्स हाडल्यात तेजे खातीर गोवा स्विमींग असोसिएशन हेंच्यांनी त्या भुरग्यांचे सत्कार केले Last year, that is first edition, we had gone with the 3 medals, 3 swimmers, and we had got 7 medals. And this year, second edition, we got 14 medals. So we have got both the edition, first and second, 21 medals. So they watch on Goan swimmers now. So you are in the limelight, thanks to our coaches Ganguly and Mr. Patil, because I think both are performing well. Especially Ganguly, he came recently from many years. But he has shown his performance and the swimmers also feel that he will be a good coach for them. Parents, I know how much trouble they have. I have seen parents, as Abdul was saying, his wife was staying with Zidane in Bangalore for coaching him in Bangalore Academy. Just imagine. I am just saying what parents do for their children. They are preparing, if there is a potential, probably this year Zidane did not participate. He was abroad, or if he was to participate, probably he would have also got a medal. In fact, I was expecting a gold also in swimming, but it was just a fraction of seconds or something where we lost that gold. 5 medals I won in Khelo India, 4 silvers and 1 bronze. Silver in 50 meters backstroke, 100 meters backstroke, 100 meters freestyle, and bronze in 200 meter freestyle. Here I want to represent India at Asian Games, Olympics and Commonwealth Games and achieve A qualifying cut for Olympics. I got 2 bronze, 100 meter freestyle and in bronze medal and 100 meter fly bronze. I have steps to go higher, like more than national medal, international and all. Commonwealth and then higher steps also. Future, same thing. I'm trying to do Olympics, but I'll just try. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया पळत रावत प्रुडंट नमस्कार.